बॅडमिंटन क्लबाचो प्रेसिडेंट सर लुईस. पण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हो जावन आसा 3rd एशियन बॅडमिंटन फुटबॉल टुर्नामेंट. फर्स्ट टुर्नामेंट बेंगलोराक जाल्लो तेन्ना आमी गोवा टीम विनर आशिल्ले. सेकेंड एडिशन मलेशिया जाल्ले आनी ते आमी रनर्स आशिल्ले. आनी हो जावन आसा 3rd एशियन बॅडमिंटन फुटबॉल टुर्नामेंट. सो हे फावटी सिंगापूर, मलेशिया आनी इंडोनेशिया ह्यो भायल्यो टीम येतल्यो. तशेंच आमच्यो गोंयच्यो पॉंडिचेरी, केरला, चेन्नई, बेंगलोर आनी होस्ट गोवा. सो हो टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा मनावली सिटी ग्रावंडाचेर. आनी हो टुर्नामेंट आमकां घडोवन हाडपाक मनावली सरपंच मनोज कुनी आनी मनोलकार खूब आमकां बरें सपोर्ट करता. आनी हांव मागता की सगळो हो टुर्नामेंट आमचो बरे भशेन जावचो. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जी डिटेल कितें आसा ती मनीस सांगता. ह्यो मॅचीस जातल्यो लीग सिस्टम 2 ग्रूप केल्ले आनी ही 10 तारखेक सकाळी सॅटर्डे जातली स्टार्ट. तशेंच फूल डे टोर्नामेंट चालू आसतलो. तशेंच फायनल जातली 3 तारखेक. हो जो टोर्नामेंट आहा हो फ्रेंडली टायप ऑफ टोर्नामेंट, नॉट अ कॉम्पिटिशन बट मीटिंग फुटबॉलर्स अक्रॉस द ग्लोब. हो तेजो एक हेतू आसा. आमी गोवा वेटरन्स टीम हो होस्ट करता आनी फर्स्ट टायम हो मोठ्या प्रमाण ग्रँड असो टोर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा बाणावले ग्रावंडार. आनी आमकां फायनल जी 11 तारखेक जातली तेजे मागीर आमच्या भितर गाला डिनर आसतलो तोय तुमकां ब्रीफ करता. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. सो हो टोर्नामेंट आमी आमकां खूब अशें त्रास पडले सगळे टोर्नामेंटाक आसतात ते. आनी आमी कांय मनशाक देव बरें करूं म्हणटा आमचो मार्क झेवियर पेरेरा सरपंच बेनावली. ताणें आमकां खूब मोरल तसोच अशें सपोर्ट दिलो आसा. तशेंच डॉक्टर गायनान प्रेसिडेंट GFAचो आनी SAGचो एक्झिक्युटीव डायरेक्टर कितें आमकां ग्रावंड यूज करपाक परमिशन दिलें. तसोच स्पोर्ट्स मिनिस्टर गावडे. आनी आमी स्पेशल कितें भाशेन थँक्यू म्हणटा बाब चर्चिल आलेमांव तशेंच सावी आलेमांव ताणें आमकां तसोच आमचो गोवा युनिवर्सिटीचो एक्स गोलकीपर बांगरकाराचो प्रोत्साहन जाल्लो ताका आनी तुमकां सगळ्यांक ल्हान भुरगे पेरेंट्स तशेंच यंग प्लेयर्स कांय तुमी हे 10-11 तारखेक येवन घेवन टोर्नामेंट फूल डे टोर्नामेंट आसतलो. सकाळी 7 ते 7:30 पर्यंत फर्स्ट मॅच जातलो. फायनल 11 सो तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. हे टुर्नामेंटाचो हेतू असो आसा की ताका आमी प्रायज कॅश प्रायज बी दवरना. इट इज लायक अ गूड विल अशें. सो अशें ऑल ओवर इंडिया तशें टुर्नामेंट कॅश प्रायज करून जाता. पूण हेजे कॉन्सेप्ट तेजे म्हणटा आमी कॅश प्रायज धरप ना. सो तितूंतल्यान कितें झुली बिली जावपाची कॅश प्रायज जाता मागीर तितूंतल्यान फावल करता तितून ना. फक्त आमी बरें तांकां मोमेंटोस दिता, बरें आमी तांकां जेवण दिता, बरें आमी तांकां ट्रिटमेंट दिता, वेवस्था बरी रावपाची करता आनी मोमेंटोस ताका सगळे टिमीक दिता, बरे ट्रॉफी दिता. तो हे एशियन आहा ते नेक्स्ट टायम दुसरे कंट्रीक तुमी वयतले आनी हे फर्स्ट टुर्नामेंट आमी सांगते भाशेन बेंगलोर केलो. मागीर मागीर सगळी गोवाची टीम मलेशिया गेली. सो नेक्स्ट एडिशन आसा ते केरला आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी मागीर इंडोनेशिया. सो इट्स एवरी कंट्री अशी सगळे कडेन मागीर पयस आनी कंट्री जॉयन जातल्यो आनी आमचो चालूच उरतलो. बेसिकली कॉन्सेप्ट आसा हे आमचे सगळी फुटबॉल वेटरन्साक ऑपॉर्च्युनिटी, दुसरी कंट्री बरोबर खेळपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आनी मेन हॅल्दी लायफ. आतां सद्या आमची गोंयची टिमीक आतां आमचे विकी फेर्नांडीस, जोरो जोर्वेरा, डॉमिनीक मेरोना, मागीर रेडी उनासो, रॅनी वालेस,
प्रोफेशनल जे टिमी खेळटात ते आतां 45+ 50 जाले ते प्लेयर आसतात. तो वेटरन म्हणल्यार हेजे एज लिमीट 45+. हो टुर्नामेंट आसा आमकां 45 आनी प्लस. ऑप्शन जाता ते दोनूच प्लेयर फक्त 40चे ते ऑन डिमांड आहे. मलेशिया टीम म्हणटा की आमकां 2 प्लेयर 40चे अलाउड करा सो दॅट मातशें कॉम्पिटिशन मातशें बरें जातलें फास्ट पेस. सो आतां सगळे टिमी भितर ऑफर दिल्या की 2 मॅक्झिमम 40 प्लेयर्स बाकी सगळे 45+. पब्लिक फ्री पब्लिक फ्री हय फ्री एंट्री असते. फ्री एंट्री आसतली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.